नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज युक्रेनची राजधानी किव्हांत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांची घेतली भेट. कृषी, अन्न, वखद आनी संस्कृती देवाण-घेवाण ह्या विशयाचेर जाल्यो कबलाती. आयज राष्ट्रीय अंतराळ दीस. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्लींत जाल्ल्या एका खासा कार्यावळींत रोबोटिक चॅलेंज आनी भारतीय अंतरिक्ष हॅकेथॉनाच्या जैतिवंतांक भेटयिल्ली पारितोषिकां. गोंयच्या सायबाचे एक्सपोजिशन निमतान राज्य सरकार बेगीनूच एक वेबसायट पोर्टल आनी चर्चीचो फोटो करतले लॉन्च. हो सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जावन 45 दीस चलतलो. आयज पोखरा सावन काठमांडू नेपाळाक वचपी एक बस आयज तन्हू जिल्ल्यांतल्या मार्सियाग्नी ह्या न्हंयत पडिल्ल्यान 14 प्रवाशांक आयलें मरण. मजत कार्य चालू आसा झुजा पांवड्यार. अमेरिकेन उपाध्यक्ष कमला हॅरिस हांणी अध्यक्षपदाची वेंचणूक लडोवपाचो प्रस्ताव औपचारीकरित्या स्विकारलो. शिकागो हांगासर डेमोक्रेटीक मेळाव्यान केली घोषणा. आता खबरो विस्तारान. पोलंडची भेट सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज युक्रेनची राजधानी कीव हांगासर आगमन जालें. किव्हांतल्या भारतीय समुदायान तांकां येवकार दिलो. थंय प्रधानमंत्र्यांनी महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. तशेंच युक्रेन युद्धांत मरण आयिल्ल्या भुरग्यांच्या स्मारकाक भेट दिली. मोदी हांचे आयज युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांची तांणी भेट घेतली. मंत्रिमंडळ स्तराचे दोनूय देशां मदीं जाली भासाभास. कृषी, अन्न, वखद आनी सांस्कृतीक देवाण-घेवाण ह्या विशयाचेर जाल्यो कबलाती. एक्सेलेंसी, हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी. और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है. और वो बहुत दर्दनाक होता है. किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं. दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता. पयलो राष्ट्रीय अंतराळ दीस आयज देशभर मनयतात. ह्या दिसाची मुखेल कार्यावळ आयज दिल्लीन भारत मंडपांत जाली. ह्या कार्यावळीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरो ह्या नात्यान हजर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी रोबोटिक चॅलेंज आनी भारतीय अंतरिक्ष हॅकेथॉनाच्या जैतिवंतांक पारितोषिकां भेटयली. उपरांत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन अंतराळ क्षेत्रांतल्या प्रगतीक दिल्ल्या योगदानाचो गौरव केलो. इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा. मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे. इस्रोची स्थापणूक 1969 वर्सा जाल्ली आनी इस्रोक इतल्या वर्सां भितर इतले भरघोस यश मेळत आसा अशें दिसून नाशिल्ले अशें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें. ISRO was born in the year 1969, the year which is remembered
for the first human being having landed on the surface of moon, Neil Armstrong. And we were just getting born. And today, the same ISRO, the same team, within 50 years, just about half a century, we became the first to have landed on the south pole of moon before anybody else could do. इस्रोचे संचालक डॉक्टर एस सोमनाथ हांणी सांगले की हो दीस चंद्रयान-3 मिशन यशस्वी जाल्ल्याबद्दल मनयतात. 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. In ISRO, we never imagined the impact that is going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan-3 as the Shiva Shakti point. This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country with the participation of departments, ministries, educational institutions, science organizations, NGOs, general public, and there is a lot of energy and enthusiasm that is visible. आयज पर्वरेच्या राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण आणि संशोधन केंद्रान DIET आणि PME विद्यालयाच्या जोड पालवान राष्ट्रीय अंतराळ दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, SERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर, विज्ञान चित्रपट निर्माते आणि अंतराळ संशोधन राकेश राव, DIETचे प्राचार्य आणि शिक्षण खात्याचे उपसंचालक डॉक्टर उदय गांवकर आणि NCERTचे कर्मचारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार DIETचे शिक्षक प्रशिक्षणार्थींनी राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान तयार केल्ल्या वंटी पत्रकाचे अनावरण NCERTच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी केले. ह्या वेळार तांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना कार्यावळीची माहिती दिली. Today we were here to celebrate and commemorate the first National Space Day, and this was celebrated in collaboration of SERT with DIET online. Today we had a guest speaker, Rakesh Rao, a freelancer, a science researcher and a filmmaker, who deliberated and took us through the journey of the space. And to mark the occasion, our DIET students have also made some painting which is exhibited here, and this is how we commemorated and celebrated today's day of National Space. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक अंतराळाविशीं माहिती करून घेवपा खातीर आणि विज्ञानाचे रहस्य सोदून काडपा खातीर सदांच प्रेरीत करचे अशें अंतराळ संशोधक आणि विज्ञान चित्रपट निर्माते राकेश राव हांणी सांगलें. Celebrating this very auspicious event called National Space Day, which actually marks the first landing of Indian spacecraft on the moon. We had a wonderful session, and thanks to MAM and SERT people for organizing an event like this, which I hope in years to come will take it to more and more schools and colleges across, and we can spread the awareness about Indian space program, and also motivate the younger generation to get into admiring the night sky and also getting into space program. इस्रो डेलिमेट्रीचे संचालक BN रामकृष्ण हांणी सांगले चंद्रयान-2 ची असफलता आणि चंद्रयान-3 चे यशस्वी प्रक्षेपण हांच्या विशीं आपलो अनुभव तांणी सांगलो. Chandrayaan-2 was another big mission which we were all aiming to land, soft landing on the moon, South Pole. So at that time when Modi ji had come to ISTRAC, so we had made a lot of arrangements at ISTRAC. The most important point I would like to bring here is he wanted to spread this scientific knowledge to the younger generation. So we had arranged the children from all over India. I think from each state there were 2 or 3 students who had come to ISTRAC Bangalore to watch this landing event, and we had made all arrangements for the school kids to stay at ISTRAC within the campus, and also we had made a good arrangement for Prime Minister ji to be at ISTRAC campus. He was sitting in the visitors gallery constantly monitoring the various parameters of Chandrayaan-2.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग अमेरिकेच्या 4 दिवसांच्या भेटीर आसात. संरक्षण मंत्र्यांच्या या भेटीन भारत आणि अमेरिका सुरक्षा व्यवस्थेच्या संबंधात कराराचेर सयो जाल्यो. या करारांतल्यान परस्परांक संरक्षण सामुग्री दिवपाचे प्राधान्य आसतले. अमेरिके वांगडा असो करार करपी भारत हो 18वो देश आसा. दोनूय देशां मजगतीं संपर्क अधिकाऱ्यांचे नियुक्ती बाबतींत लेगीत सामंजस्य कराराचेर सयो जाल्यो. सध्याच्या आणि भावी काळातल्या संरक्षण विषयक सहयोगा संदर्भात राजनाथ सिंग अमेरिका संरक्षण उद्योगाबरोबर उच्चस्तरीय बसका घेतले. राजनाथ सिंग हांणी वॉशिंग्टनांतल्यान भारतीय समुदायाकडेन संवाद साधलो. दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं. इंडियन डायस्पोरा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय भारत का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो 600 करोड़ होता. आज 10 वर्षों के अंदर हम मोर देन 21,000 करोड़ तो कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं 23,000 करोड़ पहुंच गया. भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यता अभियानाची सुरुवात 1 सप्टेंबराच्यान जातली. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा हे सुरवेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका सदस्य करून या अभियानाची सुरुवात करतले. गोंयांत ह्या सदस्य अभियानाची सुरुवात दक्षिण गोंयांतल्या भाजपाच्या मडगांव कार्यालयांतल्यान सुरुवात जातली. या सदस्यता अभियानाची जापसालदारकी गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी आशीष सूद हांका दिल्या. ह्या कार्यावळीची सुरुवात दीपप्रज्वलनांतल्यान जाली. अधिक माहिती जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर हांणी काल मडगांवांत दिली. आयज जे मडगांव हांगासर आमचे जे वर्कशॉप जाता हे अख्ख्या साऊथ गोंया खातीर, आमच्या डिस्ट्रिक्टा खातीर आनी हांगासर आमची जी कॅम्पेन जी आसा ही कॅम्पेन आमची कशा पद्दतीन जातली आनी कशा पद्दतीन मेंबरशीप ड्रायव्ह अख्ख्या साऊथ गोंया भितर करपाचो आसा हे सगळे कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करतले, तांकां एक्सप्लेन करतले. आनी ह्या खातीर आयज जे वर्कशॉप आसा आमी लास्ट टायम जी भारतीय जनता पार्टीच्या अख्ख्या गोंया भितर मेंबरशीप जाल्ली ती सादारणपणान 4 लाखाच्या वयर मेंबरशीप जाल्ली. आतां सुद्दां आमी जे टार्गेट दवरलेलें आसा हे टार्गेट जे आसा ते त्या मतदारसंघांनी सगळे आपल्या त्या पद्धतीने दवरतलेच. पूण त्याच बरोबर आमची भारतीय जनता पार्टीची फाटल्या परस जी जाली तेजे परस चड मेंबरशीप करपाचो आमचो सगळ्यांचो यत्न आसतलो. आनी आमकां विश्वास आसा की ज्या पद्धतीन लोकांचो रिस्पॉन्स आसा, ज्या पद्धतीन सरकाराचें काम आसा, ज्या पद्धतीन आमचें नेतृत्व नरेंद्र मोदीचें काम आसा तें जर पळयत जाल्यार निश्चितपणान लोकांचो मोठो पाठिंबो ह्या मेंबरशिपीक मेळटलो. गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशन निमतान राज्य सरकार बेगीनूच एक वेबसायट पोर्टल आणि चर्चीचो फोटो लॉन्च करतले. ताका लागून गोंयांत येवपी भाविकांक नोंदणी करप सोंपें जातलें. हो सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जावन 45 दीस चलतलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. फर्स्ट टाइम आमी वेबसायट पोर्टल अलॉंग विथ द चर्च वी आर लॉन्चिंग विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम सो दॅट एवरी पिलिग्रिमेज विल रजिस्टर so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything जे ताका जी मदत जाय ती आमी दिवपाक शकतले. ताज्या खातीर तेय बी आमी ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता. नियम आनी मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता. 45 डेज हो इव्हेंट चलतलो आनी माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे दिस इव्हेंट विल बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो VVIP जाता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटीज दिवपाक जाय, जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आनी त्या पद्दतीन ताका तितको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो. आनी एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हांव योगायोगात म्हणटा की म्हाका हें सांगता आसतना खूब बरें दिसता की 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हे खूब बरें होस्ट करता. टॅक्सीकारांचे सध्या जे मोपा आंदोलन चल्लां ते पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसा. टॅक्सीकारांच्यो खुबश्यो मागण्यो मान्य जाल्ल्यो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. त्या टॅक्सीकारांचे इश्यू हे टायम टू टायम म्हज्या सरकारान सोडयल्ले आसा. हाजो म्हाका अभिमानूय आसा कारण आतांच असेंब्ली जाली आनी असेंब्लीच्या सेकंड लास्ट दिसा आमी सगळ्या MLAंची मिटींग घेतल्या. सगळे MLA बी एग्री जाले इन्क्लुडींग द लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी ऑल पार्टी सगळे एग्री जाले की एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर. हाजेर पयलीं म्हटलें सगळे एग्री जाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी ताजेर एक एग्री जाले एग्रिगेटराचेर येवचे आनी तेज्या उपरांत आमी तेंचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडींग द मिटर म्हणजे हो काडचो
आनी तांकां एप बेस्ड मिटर दिवचो. इफ दे आर कमिंग ऑन द एग्रिगेटर तांकां एप बेस्ड मिटरूय दिवचो, जेणे करून तांकां एवरी टायम रिन्युवला खातीर एक कितें तरी 5,000 रुपया 4,000 रुपया भरचे पडटा, ते भरचे पडचे ना. मागीर आमच्या वेट्स एंड मेजर्स हाज्या खातीर कितें तरी 300-400 रुपया भरचे पडटा, तेय भरचे पडचे ना. बट ऑल्दो दे वॉन्ट्स टू कम ऑन द एग्रिगेटर आनी आमी तांकां एप बेस्ड एग्रिगेटर दिवपा खातीर तयारी जाल्या. तेंच्यांनी जर आयले, तेंच्यांनी जाय जाल्यार आमी तांकां खंयच्या म्हणजे सरकारान काडला तेजेरूय येया म्हणना. गोवा वेल्फेअर जात ना, सरकारान जो तेंच्यांनी आपलो करचो. म्हणजे आमी इवन दो स्टँड नोटिफिकेशन करचे हाजेरूय बी आमी तयार आसा. थंयसर गेल्ले कालचे MLA तेजेरूय जे तयार जाल्ले. हे आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा, कोण तरी तेंच्या फाटल्यान आसा. सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हे कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें. तुम्ही उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचेर स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णतः पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. दिल्लीतल्या केंद्र सरकाराच्या अखत्यारीतल्या इस्पितळातल्या निवासी डॉक्टरांनी तसेच निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने संप फाटी घेवपाची घोषणा केली. हातून अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रुग्णालय, सफदरजंग रुग्णालय आणि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित दिल्लीतल्या केंद्रीय सरकाराच्या इस्पितळांचो आस्पाव आसा. सर्वोच्च न्यायालयान केल्ल्या उल्याक प्रतिसाद देत संघटनांनी संप फाटी घेता अशें कळयले. कोलकात्यातल्या आर्जीकर वैजकीय महाविद्यालय रुग्णालयात घडिल्ल्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन तसेच देशभरातल्या भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या समस्येकडे लक्ष दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे उपकार मानले. खेरीज समस्यांचे त्वरित निराकरण करपा खातीर राष्ट्रीय कृती दल स्थापन करपाच्या आदेशाबद्दल समाधान व्यक्त केले. इतल्या मजगती आयज आर्जीकर वैजकीय महाविद्यालयाचे आदले संचालक डॉक्टर घोष आणि 4 दोतोरांचो पॉलिग्राफी टेस्ट जावपाची शक्यता आसा. आता घेऊया एक लहानसं विसव. प्रेम पे आला पियाया मैं जी आया जब प्रेम पे आला पियाया मैं जी आया. तेरे खून में उबाल खानदानी है और ये दुनिया तेरी नहीं तेरे हुनर की दी. जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा. एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा. हृदय को जाके एकदम आत्मा तक पहुंच गया. सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आयज पोखरा सावन काठमांडू नेपाळाक वचपी एक बस आयज तन्हू जिल्ल्यांतल्या मासयागणी ह्या न्हंयेत पडिल्ल्यान 14 लोकांक मरण आयलें जाल्यार 6 प्रवाशांची सुटका केल्या. ह्या विशीं अदीक म्हायती दितना तन्हूचे पुलीस उप अधीक्षक दीपक कुमार राया हांणी सांगलें की ह्या बसींतल्यान 40 भारतीय प्रवासी प्रवास करताले. पुलीस दळांतल्यान 10 वांगड्यांचो एक पंगड न्हंयेत पडिल्ल्यान प्रवाशांचो सोद घेता. ज्या प्रवाशांची सुटका केल्या तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसा. नेपाळी सैन्य, नेपाळी पुलीस ह्या मजत कार्यान वांटेकार जाल्यात. उत्तर प्रदेश पुलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा 2024 सुरू जाल्या. 5 दीस चलपी ह्या परीक्षेक 40 लाखां परस चड परीक्षार्थी परीक्षेत बसतले. 60,000 परस चड रिक्त पदां भरपा खातीर ही परीक्षा जाता. ह्या आदी जाल्ल्या पेपर लीक प्रकरणा खातीर पुलीस सुरक्षा तैनात केल्यात अशें महासंचालक प्रशांत कुमार हांणी सांगलें. पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे. अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से
48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। गोयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या अध्यक्षतेखाला भलायकी सेवा संचालनालया वांगडा महत्वाची बसका जाली। राज्याची भलायकी व्यवस्था घटमूट करपाचे वेळार कारवाय केल्या हाची खात्री करप, राज्याच्या दर एका कोनशाक भलायकी सेवा उपलब्ध करप हो मंत्रिमंडळाच्या उपक्रमाचो हेत आसा। गोयचे भलायकी व्यवस्थेत महत्वाची सुधारणा करप ह्या सारखे महत्वाचे निर्णय हातून घेतले। मोपा विमानतळा खातीर ज्या व्यक्तींची जमीन संपादीत केल्ली आसा आनी तांचे जमिनीचे दावे सुटावे केल्ले आसा तांकां मोपा विमानतळ सेलाचो खाशेलो जमीन संपादन अधिकारी जमनीचो सुटका प्रमाणपत्र दितले। खेरीज मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांदपा खातीर जे व्यक्तींची संपादीत केल्ल्या आनी त्या संबंधात कसलोच वाद प्रलंबीत ना आनी जांकां नागरी विमान संचालनालया कडल्यान 3 पटींनी लुकसाण भरपाय मेळ्ळ्या आनी तांचे विशीं कसलोच वाद प्रलंबीत ना तांणी पणजेच्या जुंता हाऊस इमारतीतल्या 4थ्या माळ्यार आशिल्ल्या जमीन संपादन अधिकाऱ्यांकडेन ते अर्ज करूंक शकता। अमेरिकेंत उपाध्यक्ष कमला हॅरिस हांणी अध्यक्षपदाची वेंचणूक लडोवपाचो प्रस्ताव औपचारीकरित्या स्वीकारलो। शिकागो हांगासर डेमोक्रेटिक मेळाव्यान काल तांणी घोषणा केली। अमेरिकेन एकठांय हाडपा खातीर अमेरिकेच्या भविष्या खातीर ही वेंचणूक लडप हेच आपले उद्देश आशिल्ल्याचे तांणी सांगले। अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन हांणी अध्यक्षपदाच्या सर्तींतल्यान फाटी सरिल्ल्यान डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार म्हणून भारतीय वंशाच्यो कमला हॅरिस हांचें नांव जाहीर जालां। हॅरिस वेंचणुकेन जैतिवंत जाल्यार त्यो अमेरिकेच्यो पयली बायल मनीस थारतली। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। भारताच्या दादल्यांच्या क्रिकेट संघातल्या इंग्लंड दौऱ्याचो कार्यक्रम काल जाहीर जालो। रोहित शर्मा हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय पंगड फुडल्या जून म्हयन्यात इंग्लंडात 5 कसोटी सामन्यांच्यो मालिका खेळटले। हे खेळ लीड्स, बर्मिंघम, लंडन आनी मँचेस्टर हांगासर जातले। भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडाच्या कार्यक्रमाची लेगीत घोषणा जाल्या। हरमनप्रीत कौर हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय बायलांचो क्रिकेट पंगड फुडल्या वर्सा म्हळ्यार जून आनी जुलय 2025 इंग्लंडाक 5 T20 आणि 3 एका दिसाचे खेळ खेळटले। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.1 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज युक्रेनची राजधानी कीवात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांची घेतली भेट। कृषी, अन्न, वखदा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या विशयाचेर जाल्यो कबलाती। आयज राष्ट्रीय अंतराळ दीस। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्लींत जाल्ल्या एका खासा कार्यावळीन रोबोटिक चॅलेंज आणि भारतीय अंतरिक्ष हॅकेथॉनाच्या जैतिवंतांक भेटयली पारितोषिकां। गोयच्या सायबाचे एक्सपोजिशन निमतान राज्य सरकार बेगीनूच एक वेबसायट, पोर्टल आणि चर्चीचो फोटो करतले लॉन्च। हो सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जावन 45 दीस चलतलो।
आयज पोखरा सावन काठमांडू नेपाळाक वचपी एक बस आयज तन्हू जिल्ल्यांतल्या मालसी आग्नी ह्या न्हंयत पडिल्ल्यान 14 प्रवाशांक आयलें मरण. मजत कार्य चालू आसा झुजा पावंड्यार. अमेरिकेन उपाध्यक्ष कमला हॅरिस हांणी अध्यक्षपदाची वेंचणूक लडोवपाचो प्रस्ताव औपचारीकरित्या स्वीकारलो. शिकागो हांगासर डेमोक्रेटीक मेळाव्यान केली घोषणा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.